भावा भयणीनो, कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, आदले पोदेर गेले आनी ते उंडे गेले. पूण हांव म्हणटलो, आदले पोदेर गेले ते उंडे आसात, पूण त्या उंड्याची रेट वाडलेली आसा. उंडे तशेंच आसात, तांची रेट वाडल्या आनी आतां पोदेरूय ना तसले. पूण तो उंडो जो 40 वर्सां आदीं आमकां मेळटालो खावपाक, तसोच तो आसा. बाब न्हू, खरेंच जेजू आयज म्हणटा, जो कोण हो जिविताचो उंडो खाता ताका आनी केन्नाच भूक लागची ना, ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. तो उंडो बदलना. दीस ब्रेड वील नेवर चेंज बिकॉज इट हॅज लायफ. ह्या उंड्यान जिवीत आसा. बाब न्हू, आमी जो चिंतीत जाल्यार तुमी म्हणटलीं, फादर आमी सदांच मिसाक येता आनी हो जिविताचो उंडो आमी खाता, जाल्यार आमी कित्याक मरता? वाय वी डाय आफ्टर रिसिवींग दॅट जीजस. जेजू आयज म्हणटा, हो उंडो खातलो जाल्यार तो सासणाक मरचो ना. कितें काय हाचो अर्थ? भावा भयणीनो, हाचो अर्थ म्हणल्यार आमकां जायतीं भाग्यवंतां एक नामणो आमकां. देखी घेवया भाग्यवंत मारिया गोरेटी. भाग्यवंत मारिया गोरेटी 13 वर्सांचें भुरगें देवाच्या मोगान पडलेलें. जेजून तें म्हणटालें, आपूण आय हॅव मॅरीड टू जीजस. हांव जेजू लागीं लग्न जालां, कोणाक आनी म्हज्यान दोशी करूंक जावचें ना. पूण एक घडी आयली मारिया गोरेटीच्या जिवितान. एलेक्झांड्रो एक शेजारी तरणाटो भितर सरलो आनी ह्या तरणाट्यान ताची कुडीचो हात घालूंक, मोजा मारूंक, जायरी फावटी हो कुडीचो बोग घेवन तिच्या लागीं मागलें. पूण मारिया गोरेटीन करूंक ना. कित्याक? तिणें सांगलें, ही म्हजी पवित्र कूड हांवें जेजूक भेटयल्या. तरी आयकनासतना ह्या मनशान ह्या चेडू भुरग्याक स्टोर रुमान आसतना 25 फावटी सुरी घेवन तिका तोपून जिवेशी मारलें. ताची मेल्ली कूड ओद्दी हॉस्पिटलान पावयली. आनी जेन्ना निमाणो स्वास मारिया गोरेटी सोडटालें, भावा भयणीनो, कितें केलें ताणें? पयली सुवाती ताणें आपली आवय लागीं मागलें, माय तूं आलेक्झांड्रो मातशें आपयशी हांगासर, म्हाका ताका भोगसूंक जाय. आय वॉन्ट टू फॉरगिव हिम. ताणें म्हाका आयज जिवेशी मारना जायत, बट आय वॉन्ट टू फॉरगिव हिम. आवय रोडली दुखानी. आपलें भुरगें मोत्ता तरी ह्या मनशाक दुस्मानाक तें भोगसूंक रावता. आनी दुसरी वस मारिया गोरेटीन मागली, मामा म्हाका तूं जेजू दिवशी हांव मरच्या आदीं. कॅन यू गिव मी दॅट होली कम्युनियन बिफोर आय डाय? बाबू न्हू, खरेंच ताणें एलेक्झांड्रो भोगशिलो थंय येयल्लो कडेन आनी निमाणें मरच्या आदीं, स्वास सोडच्या आदीं जेजूक तेणें आपल्या काळजान शेवलो. ह्या जिविताच्या उंड्याक, हे जिविताचें मांस, पवित्र मांस ताणें शेवलें. मारिया गोरेटी त्या वेळार सोंपलें, पूण तें आजून जिवी आसा. शी स्टील अलायव इन द हार्ट्स ऑफ द ह्युमॅनिटी. कित्याक? पाप साहेबान ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारलां आनी ते पासत तिचें जिवीत न्हयच फकत तिणें जेजू घेतला म्हूण भाग्यवंत जालां, पूण तिणें आपल्या जिवितान निर्मळपणाचें जिवीत तें जियेलें, बोगसण्याचें जिवीत जियेलें, भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेलें, मागणेचें जिवीत जियेलें. आनी देखून तें जिविताचो जिवो उंडो संवसाराक जावंक पावलें. आनी होच उंडो जेजू म्हणटा, खातात तो सासणाक मरचो ना. म्हणल्यार कुडीचें मरण न्हय, भाग्यवंतपणाचें जिवीत हें फावो जाता. कार्लोस आकुतीस हाका ब्लेसड केल्लो आसा. कितें भाशेन आतां भाग्यवंतपणाची वाटेर आसा. कितें काय हो तरणाटो, ल्हान तरणाटो, ताच्यांनी जिवितान मोजा मारूंक जाताली. मोबायल, कंप्युटर्स ताका कांयच न्हय आसलें यूज करपाचें. ही कूड हॅव डन वंडर्स इन दीस वर्ल्ड. बट ह्या तरणाट्यान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तरणाटो कसो ह्या मोबायला वरवीं, कंप्युटरा वरवीं ताणें मिसाचो मोग, ह्या जिव्या उंड्याचो मोग आपल्या तरणाट्याच्या भुरग्याच्या काळजांनी घालूंक तो वावुरलो. जावं मिसाचें बलिदानाचो मोग, जावं बायबलांतली शिकोवन धाडूंक. दुसरी वस ह्या तरणाट्यान केली, मागण्यान तो रावलो.
ही वॉज प्रेईंग एवरी डे टू दॅट क्रॉस आनी खुर्सा लागीं मागतालो ह्या संवसाराचें बोगसणें येवंक, ह्या संवसाराचें तारण जावंक. आनी आपूण धिमी रावन मागणें करतालो. बाबडनो, कार्लोस आकुती जालो जिविताचो उंडो जो सोंपलो दुयेंस येवन. तरी आयज तो सोंपोंक ना, पूण इज अलायव. तो जिवो आसा बाबडनो, खरेंच तो जिवो आसा. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा हो उंडो खातात म्हणजे ह्या म्हज्या शिकवणे पोरमणी जियेता, जें हांवें सांगलां त्या पोरमणी जियेता. तेन्ना तो केन्नाच मरचो ना. आनी असले भाग्योंत आयज पासून संवसारांत बाबडनो आमकां मेळटात. जेजूचे शिकवणे वरवीं पवित्र सभेच्या भावार्थान वाडलोलीं, साक्षी दिवंक भियेना तसलीं आयज तरणाटीं आयज वाडलोलीं आयज क्रिस्ती भावार्थी आमकां मेळटात, जीं ह्या जिव्या उंड्या भाशेन दुसऱ्याची भूक, दुसऱ्याची तान भागयतात. बाबडनो, तांतलो आमकां एक पाप साहेब जो आमचो हालींच सोंपलो, ताणें संवसारान ही झुट्टी घेता आसतना पाप साहेबाची होच मोग, होच जिव्या उंड्याचो मोग ताणें मनशा कुडाच्या आनी उदी करून पवित्र सभेन आमकां दाखोड केलो. आपली ल्हानविकाय सेवेंतल्यान, आपल्या गोड गोड उतरांनी, आपल्या मोवाड दोयाड कोरण्यांनी, आपली काकलुतीन बोगसोण्यान ताणें मनशा कुडाक जेजूच्या मासा रोगताचो मोग फाव केलो. हो पाप साहेब सोंपलो जायत, पूण ताणें आयज सगळ्यांच्या काळजांनी हो जिविताचो उंडो ताणें रचून हाडला. ही हॅज ब्रॉट दॅट ब्रेड ऑफ लायफ इन द हार्ट्स ऑफ द ह्युमॅनिटी. अँड दॅट इज वॉट द विलिंगनेस ऑफ अ पोप फ्रांसीस इज. बाबून आयज तो सोंपलो जायत, पूण सगळ्यांच्या काळजांनी तो जिवो आसा. आनी हेंच जेजू म्हणटा, जो कोण उंडो खाता तो सासणाक मरचो ना. ही वील रिमेन अलायव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल दोज हू आर गोइंग टू अंडरस्टँड the real love of God.